नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसात खूब. इफी सोंपला पण ताजेर मागीर येवया. इफीचो वादय बरो जाला, सोंपतना वाद जाला. बारीक सारीक वाद इफी चलतना जाताले, सोंपतना सारको ब्लॉकबस्टर वाद जावन इफी सोंपला, ताजेर मागीर उलोवया. म्हत्वाचे विशय खूब आहात पण तातूंतलो पयलो विशय जो आमी घेतात आनी आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. किशोर नायक गांवकर, गोवन वार्ता लायव्हाचे, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. तो पयलो विशय आमी घेतात तो इज अ व्हेरी इंट्रस्टिंग टॉपीक. जंय हायकोर्टान जें प्रकरण खूब गंभीरपणान घेतलां आनी ताची फाटपुरवणी तितल्याच गंभीरपणान करता तें म्हळ्यार इल्लिगॅलिटीज इन कोस्टल बेल्ट. आता भितर दोन तरेच्यो इल्लिगॅलिटीज येतात. पयली इल्लिगॅलिटी येता ही बांदकामांची, दुसरी इल्लिगॅलिटी येता ती नॉयज पोल्युशनाची जी ह्या पार्ट्या खातीर बी जाता. ह्या दोनूय गजालींचे हायकोर्टान खूब खर आदेशूय दिल्यात आनी त्याच बरोबर दखलय घेतल्या. हांव जॉयल सुरवात तुजे कडच्यान करता. लेट अस स्टार्ट विथ द इल्लिगॅलिटीज ऑफ द कन्स्ट्रक्शन फर्स्ट. तातूंत भितर जो विशय आयलो तो अंजुना पंचायतीचो. ते हायकोर्टान तांकां सांगलें GCZMA आनी अंजुना पंचायतीक की तुमी सर्वे करात की कितली इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आहात त्या कोस्टल बेल्टा भितर. आनी इन वन अंजुना पंचायत तांगे स्टेटस रिपोर्ट आयलो की देर आर 270+ इल्लिगल स्ट्रक्चर्स, जाचेर हायकोर्टान आपली ऑर्डरी भितर म्हळां की एका पंचायती भितर जर 217 परस चड इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आसात. गोंयभरच्या पंचायतींचें चित्र काडलें आनी कोस्टल पंचायतींचें जर चित्र काडलें जाल्यार बाबा कितें आसतली परिस्थिती काय म्हणून. दोन गजाली. इतली इल्लिगल स्ट्रक्चर्स येवपा फाटल्यान जबाबदार कोण आनी आतां तीं आयल्यात तांची करप कितें? इट इज व्हेरी शॉकिंग प्रमोद टू सी दॅट इतली इलिगलिटीज आमचे फुडें येता आतां आनी अशें दिसता की तेजे वयल्यान कोणाकूच पळोवंक वचूंक ना. आतां फॉर द फर्स्ट टायम कोर्ट हॅज टेकन सिरियस कॉग्निजन्स ऑफ इट. नंबर वन. पॉयंट नंबर टू इज हेजे फुडें कितें जातलें काय. आतां हे आतां सगळें काडलें, पंचायतीकूय सांगलें यू सेंड अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन हाव यू आर गोइंग टू प्रोसीड अगेन्स्ट दीस इलिगल स्ट्रक्चर्स. And now we have to wait and see how the panchayat is saying, okay, whether you are going for demolition. 270 structures. It's a huge, in one panchayat. In one panchayat. In one panchayat. It is. Yeah. It's not an easy task. So basically, now we'll have to wait and watch and see how panchayat is responding to the High Court directive of submitting a report on action, how it's going to proceed with action. Number one. दुसरं म्हणलं. नॉयजाचेर मागीर येवया. किशोर, इतली बांदकामां कोस्टल एरिये भितर कशी तयार जाली आनी इतली बांदकामां तयार जातना आमच्यो ऑथॉरिटीज कितें करताले? ना आतां प्रमोद, हांव सारको म्हणजे परीक्षेच्या पेपराचे आन्सर दिल्ल्या भाशेन आन्सर दिता. कशी तयार जाली तर ती राजकीय आश्रयानूच तयार जाली. आनी कशे परवानगी दितात तर त्याच परवानग्यांसून राजकीय लोकांक पयशे कमोवपाची एक संद आसता. कारण स्ट्रक्चर इलिगल असता पण ताका कायदेशीर लायटीचे कनेक्शन असता, एक्झॅक्टली कायदेशीर उदकाचे कनेक्शन असता, सगळें असता. आता ती ऑर्डर जी अंजुनाची जाल्या पळय, ती ऑर्डर जर तूं पळयशी GCZMA ऑथॉरिटी जी आसा, विच इज एन व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑथॉरिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल बेल्ट. त्या ऑथॉरिटीचो कार्यकाळ सोंपलो, सरकाराक खबर सुद्दां ना. आनी सद्याच्या परिस्थितीन ती केस कोर्टान चालू असताना GCZMAच अस्तित्वान ना गोंयांत. म्हणजे कोर्टान सांगलें की ह्याच्याच वयल्यान कळटा की तुमी पर्यावरणाच्या संदर्भात कितले जागरूक आसात आनी कितले तुमी सिरियस आसात. दुसरी एक गजाल, पयलीं प्रमोद एका वर्साचो म्हणजे कोस्टल बेल्टान तूं फॉर टुरिजम पर्पज कितें तरी जर एक शेक किंवा आनी कितें तरी तूं कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार तेतून कॉन्क्रीट वापरप ना आनी ते एका वर्साचें परमिशन दिताले ताका. सीजन सोंपलो काय तेणी ते परत डिसमेंटल करप, परत फुडल्या सिजनाक हें करप. आता ते एका वर्साचे तेंच्यांनी काडून 5 वर्सां केला. आता 5 वर्सां जेन्ना तूं परमिशन दिता तेन्ना तो सिजन सोंपतकूच परत डिसमेंटल करपाचो प्रश्नच येना. दुसरी आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल कोर्टान एक लक्षान हाडून दिल्या ती म्हणजे GCZMA किंवा खंयची ऑथॉरिटी कशी वागता की सीजन सुरू जाता पळय तेन्ना वग्गी रावप, सीजन सोंपलो काय ताका शोकॉज नोटीस धाडप, म्हणजे ताका एलाव करप इनडायरेक्टली त्या सिजनान बिझनस करपाक. आनी त्या बिझनसाचेरूच प्रत्येकाचे हप्ते ठरलेले असतात. एका अंजुनाची जर ही परिस्थिती जाल्यार गोंयच्या कोस्टल बेल्टाची कितें अवस्था आसा हेचो आमी विचार करचो पडटलो. आनी हे सगळे राजकीय आश्रयान जाता, म्हणजे नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन्स, हेतून सगळे ब्युरोक्रेसी आसा, स्थानीक पंचायतीक भाग पडटा. पयर हांवें एका सरपंचाची इंटरव्यू घेतली, तो कितें म्हणटा की पंचायतीन कोस्टल बेल्ट कन्स्ट्रक्शन आणि बाकीचे कन्स्ट्रक्शन हितून फरक हा.
कोस्टल बेल्टान तूं कंस्ट्रक्शन जर करतलो जाल्यार तुका कंपल्सरी GCZMAचें परमिशन जाय, TCPचें परमिशन जाय. ह्या दोनांयची परमिशनां घेवन जेन्ना एक पार्टी पंचायती कडेन येता, पंचायती कडेन आनी ऑप्शन ना. पंचायत हॅज टू गिव द लायसन्स. देर इज नो ऑप्शन विथ पंचायत. पंचायत कॅनॉट चॅलेंज these permissions given by TCP and GCZMA in coastal belt. तर जेन्ना हे सगळें तो वयरूच थारोवन येता आनी पंचायतीक सांगता की तूं चॅलेंज कर, तशें जायना. कारण ह्यो लॉबी स्ट्रॉंग लॉबी असतात. ह्या लॉबी कडेन सामान्य मनीस झगडो शकना. हे कांयच न्हू. कशें जेन्ना व्हडल्या व्हडल्या लिडरांक आनी मिनिस्टरांकूच बॉल्सान घालतात. जर पंचायतीक नाका, पंचायत खुबश्यो गजाली करूंक शकता पूण त्याच्या पंचायती करना ना करिना. म्हणजे कशें जालां प्रमोद की वयरूच जर जाला आनी आमी कितें करप? एक्झॅक्टली आमचो वांटो आमी घेवप, मेकळे जावप. पण हे जी आसा, कारण एक पंचायती भितर जर 270 275 जाल्यार गोंयभरची परिस्थिती कितें आनी कित्या खातीर? GCZMA कडे ज्यो इल्लिगलाच्यो कंप्लेंट ज्यो आसात न्ही, त्योच हजारांनी शेकड्यांनी आसात पेंडींग. ताच्या वेळारच हे म्हणजे आज कोर्टान जरी म्हटलां आसत की एका अंजून वाठारांतल्याच इल्लिगल हेच्या विशीं, जाल्यार ताच्या पयलीं तूं खंयचे रिकॉर्ड काडून पळय, एसेंब्ली क्वेश्चन आन्सर्स काडून पळय, किंवा GCZMAचो रिकॉर्ड काडून पळय, तातूंत हजारांनी केसीस पेंडींग आहात लोकांच्यो इल्लिगल हेच्या संदर्भात. आनी पयरूच डॉक्टर नंदकुमार कामतीन म्हाजे कडेन उलयतना एक बरी एक म्हायती म्हाका दिली आनी तेणी कांय डॉक्युमेंट धाडले. त्यांनी गुगल अर्थाचो मॅप जर काडून पळयलो जाल्यार हरमल पासून ते बागा मेरेन सगळी जी कोस्टल बेल्ट आसा तो एका तेंपार कितलो समृद्ध आशिल्लो, सगळ्या झाडां पेडान वेवस्थीत आनी बीच लायनीन. आतांचो काडून जर पळयलो जाल्यार सगळी ती एरिया रेड झोन जाल्ल्या भशेन म्हणजे सगळे कन्स्ट्रक्शनान येयल्ले आसा. आनी हांव किशोरवाडे पूर्ण सहमत आसा. ही सिस्टम सगळी आमची पोखरलेली आसा. म्हाका दिसता पयर आमी तूं आनी हांव डिस्कस करतना आमी अशें उलयल्ले सुद्दां ह्या विशयाचेर की ही फक्त पॉलिटिकल हे न्ही, जाल्यार जी डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार ही जी यंत्रणा आसा, जी रेव्हेन्यू अधिकाऱ्यांची आनी GCZMA म्हटल्यार कितें जालां, हें एक म्हणजे म्हाका दिसता की तो पयसो करपाचोच एक केंद्र जाला तें. म्हणजे पयर जेन्ना GCZMAची कमिटी घालपाक जाय आशिल्ली तेन्ना कितकेशेच लोक म्हाजें नांव येवपाक जाय म्हणून ते झगडटाले गव्हर्मेंट लेवलाचेर. ती फायलूय आतां दिल्ली गेला आनी कोण ते कमिटीचेर वयतले ते सगळ्यांक जग जाहीर जाल्ले आसा भायर. म्हणजे इतकी थंय लॉबिंग जाता त्या पोस्ट मेळोवपा खातीर. कित्या खातीर? जाल्यार एखाद्या इन्स्पेक्शनाचेर जेन्ना कंप्लेन येता तेन्ना तें इन्स्पेक्शन जावचें न्ही, तो रिपोर्ट डिले जावचो. जशें किशोरान सांगलें अशें म्हणजे वर्सभर तूं इल्लिगल शेक घालून चलय, तुका नोटीस केन्ना येतली? मे म्हयन्यान येतली किंवा जुनान येतली तुका नोटीस. तशे प्रकार करपा खातीर एक मोठे एक हे चल्ला भितर म्हणजे सिंडिकेटी. हांव म्हणन की गोंयची कोस्टल बेल्ट, गोंयचो कोस्टल बेल्ट काबार करपाक ही सगळी सिंडिकेट आसा. जेतून एक ट्रेड करपी आसात लोक, वेपार करपी लोकूय आसात, शेक ओनरय सगळे आसात. उदाहरण कर्लीस आमी घेवया. इतली वर्सां कर्लिसान जोडले, सगळ्यांक बॉब मारताले मिडिया की कर्लीस इल्लिगल, कर्लीस ड्रग्स विकता म्हणून. तेन्ना दिसनाशिल्लो तुमकां. तुमी आतां कर्लीस मोडले म्हणजे इतकी वर्सां तो इल्लिगल आशिल्लो बिचाचेर. फक्त कर्लीसूच कित्याक कितकीच आसा. पयर हायकोर्टान आनी एक स्ट्रक्चर मोडपाची ऑर्डर दिल्ली. सो म्हाका दिसता की हे सगळे सिंडिकेट आसा आनी ह्या सिंडिकेटा खातीर कोणूच कोणाक हात लावपाक सोदिना. होच सिंडिकेटाचो इश्यू घेवन हांव मुखार तो नॉयज पोल्युशनाचेर, ताजेर दुसरे आज हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या. आनी एक खूब इम्पॉर्टंट ऑर्डर दिल्या की इम्पॉर्टंट इतल्याच कारणां खातीर की आमचे कडेन कायदो आसा, कायद्याची प्रोविजन्स आसात की रातची 10चे उपरांत तुगेले हाय डेसिबल म्युजीक वाजची न्ही म्हणून. आमी एक्सेप्शन्स दितात हे फक्त केन्ना रिलिजियस किंवा फेस्टिवल आसल्यार तुगेले दितात, ना जाल्यार एक्सेप्शन्स दिनात. पूण बीच बेल्टांनी हो पार्ट्यांचो तुगेलो धुमाकूळ सर्रास चालू आसता. हें लावड म्युजीकूय चालू आसता. आतां तूं पेडण्यां वतलो म्हाका खबर आहा. हय, पूण ताजे पयलीं हांव तुगेलो वचून तूं दारा काडूनच आसा. सो ताका पयलीं साश्टी वचून येता, मागीर पेडण्यां येता. आनी आज हायकोर्टाक हें सांगचें पडलां अख्ख्या सरकारी यंत्रणेक की प्लीज कायदो इम्प्लिमेंट करात म्हणून. आज जरी तापोवन सांगलें तरी नेमक्या हायकोर्टान कितें सांगलां? बाबांनो, कायदो आसा तो मातसो इम्प्लिमेंट करात आनी मातसो स्टेटस रिपोर्ट दिया म्हण. ही परिस्थिती आज आयल्या की आशिल्लोच कायदो, नवीन काय ऑर्डर ना, आशिल्लोच कायदो तुमी इम्प्लिमेंट करतात हाजी मातशी गॅरंटी दियात म्हणून स्टेटस रिपोर्टा भितर. जोएल, हाऊ डू यू लुक एट द सिच्युएशन ऑन ग्राउंड and this direction of the High Court today? See, direction of the High Court really touches everybody because what happens is, for the first time, High Court has put it very clear that let us maintain this 10 o'clock timing. But on the ground, is it really happening, Pramod? आता इतली वर्सां कायदो आसा, कायदो आसाच. आता पळय, पयर फाटी ती ओव्हरडोज, ड्रग ओव्हरडोज केस जाली. मॉर्निंग 5 o'clock म्युजीक. अशीच कितलीच पार्टी चलता. एवरी वीकेंड देर आर पार्टीज विच आर रनिंग टू अराउंड 5 o'clock, 6 o'clock, फूल ब्लास्ट म्युजीक. कोण आयकता?
कोणूच आयकना. वी हॅव ऑल ही सगळी यंत्रणा हांची आशी कुशीक तर पेडण्यासारखी जायरात बी मारून हां, सगळ्या- नाक्या Yeah. जायराती मारतात. फूल नाईट पार्टी 24 hours म्युझिक बी म्हणून. देर इज एन अनाउन्समेंट विच इज मेड फॉर रेव पार्टीज. तुझे पेडणे सगळे कडेन आसा ते. पूण कोण आयकना. आनी आतां कोर्टान सांगलां December 13th यू हॅव टू फायल अ कंप्लायन्स रिपोर्ट. तेजे फाटल्यान कितें तुमी 13th मेरेन ते सगळे करतले बंद करतले आनी पोस्ट 13th वेन द सीजन इज एट इट्स पीक तुमी फूल ब्लास्ट वयतले आनी मागीर ताका कोण वाडोवपाचो ना. सी हो सिस्टम जाल्लो आसा तो आनी म्हाका दिसना कितलें अशें घातलें म्हणून तें हें जावचें ना. देर इज द विल इज लॅकिंग हियर. बिकॉज द लॉ इज ऑलरेडी देयर. लॉ इज ऑलरेडी देर. तुमचे कडेन तें हें ना की खंय तरी कॉम्प्रोमायज जाल्लें आसा आनी तितून भितर कोणूच जाग्यार उडोवंक शकना. इट इज इम्पॉसिबल टू हॅव अ स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दीस 10 o'clock डेडलायन इवन इफ द हायकोर्ट इंटरव्हीन्स. जॉयल कांय मातसो किशोर निराशावादी हा की हायकोर्टान इंटरव्हीन केला बरें हा पण कांय जाय तशें आपल्याक दिसना म्हणून. पेडण्या सारके वाठारांत तर स्थानीक लोक बोवाळां मारतात हें कितें चलयना काय म्हणून तुमी परत परत वचून कागाळी करतात तरीकय कांय जायना. आज हायकोर्टाक सांगचें पडलें की बाबा चलयना कितें काय म्हणून तुमी. कितें हा ऑन ग्रावंड परिस्थिती. आनी परत तूं म्हणटलो राजकीय आश्रय अधिकाऱ्यांचो आश्रय. म्हाका एक बरें मनशान सांगलें कांय दिसां पयलीं जेन्ना आमी हे ड्रग्साच्या इश्यूचेर उलयताले ताचेर येवया आमी की खंयचीच ही जी टिपिकल तुगेली ही जी ड्रग्स असतात तांच्यो पार्ट्यो ह्यो हाय डेसिबल म्युजिका शिवाय जावपाक शकना म्हणून. ते प्रत्येक कडेन तुगेले हाय डेसिबल म्युजीक असतात ती तुमी म्युजीक बंद करात ड्रग्साचें प्रमाण आपोआप सकयल येतलें म्हणून. इतली सादी गजाल सांगली आनी त्याच वाठारांतलो मनीस तो जाका ह्या सगळ्या हाजो बरो अभ्यास आसा. ताणें म्हाका बरें सांगलें ड्रग्स कमी करपा आयल्यार पयलीं म्युजीक टायमार बंद करात आपोआप तुगेली ड्रग्साची कन्जम्पशन देंवतलें म्हणून. कितें ऑन ग्रावंड ही परिस्थिती आनी वस्तुस्थिती कितें. ऑन ग्रावंड प्रमोद खूपच सिरियस परिस्थिती आसा आनी ह्या परिस्थितीन अशें जाला की लोकांचो आतां सगळ्या सिस्टमी वयलोच विश्वास गेला इन्क्लुडींग जर्नलिस्ट. म्हणजे म्हाका सांग तूं प्रत्येक फावटी आतां आमकां सुद्दां हांगासर थंय जर पार्टी वाजता जाल्यार हांगासर आमकां फोन येता अशें हां पार्टी वाजता तूं मातसो फोन कर पुलिशेक. पूण म्हाका खबर आहा की पुलिशेक फोन कर ना जाल्यार कोणाकूय फोन कर ती पार्टी बंद जावपाची ना. मागीर जाता कशें परसेप्शन लोकांचें कितें जाता जर्नलिस्टाकूय तेंचो हप्तो वयता म्हणून. हे अशा सिस्टमीन अख्ख्या सिस्टमीची तेंच्यांनी वाड लावन दवरली आहा आनी सगळी सिस्टम करप अशा पद्दतीचें एक सिच्युएशन क्रिएट केल्लेलें आहा. एक प्रमोद आमकां म्हणजे एक आतां पळय आतां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जालें ड्रग्स जाले तुजें नॉयज पोल्युशन जालें. एक प्रमोद एक सिरियस आतां विशय कितें येयला की वॉट टायप ऑफ टुरिजम वी नीड हेचेर एक आतां सारकें सखोल चिंतन करून आमकां डिसिजन घेवचें पडटा. आय थिंक वी नो वॉट कायंड ऑफ टुरिजम वी नीड बिकॉज वी हॅव एनेक्टेड लॉस टू गवर्न दॅट. द प्रॉब्लेम इज वी आर नॉट फॉलोईंग दोज लॉस. एब्सोल्युटली. आतां ते दिसचो एक प्रोग्राम जालो गव्हर्नराचो गोवा संपूर्ण यात्राचो समारोप. ताका मुखेल सोयरे आसले आमचे केरळचे राज्यपाल. केरळच्या राज्यपालांनी फाटीं एक ट्वीट केल्लो की आपल्याक लज दिसता की केरळ राज्य जें आसा तें लिकर आनी हेचेर ड्रग्साचेर तेची अर्थवेवस्था आयज डिपेंड आहा म्हणून. आयज आमची अर्थवेवस्था हेचेर डिपेंड आसा. आमची अर्थवेवस्था आयज गॅमलिंगाचेर डिपेंड आसा. आमची अर्थवेवस्था आयज लिकराचेर डिपेंड आसा आनी तेतून आतां ड्रग्साचो जो कितें आहा 45 kgs पर मंथ ड्रग्साची येवया. आय एम वन व्हेरी सिंपल हें की ताणें ताका सिंडिकेट म्हळें. हांव अशें म्हणटा की जेन्ना एक 20 वर्सां पयलीं देर वॉज अ सिस्टम एंड देर वॉज अ नॅक्सस आनी तुका सदांच तकली यूज करची पडटाली की हाव टू यूज द सिस्टम टू ब्रेक द नॅक्सस. आज फाटली जे 2 विशय जे आमी उलयल्यात ते जर पळयल्यार एक गजाल दिसता की नॅक्सस हॅज बिकम द सिस्टम आनी वेन नॅक्सस बिकम्स द सिस्टम जशें जॉयल म्हणटा कितें जातलें कांयच जावचें ना असो एक निराशावाद येता. तुकाय हो निराशावाद आसा. सकारात्मक पॉझिटिव्ह आसपाचो प्रश्नच येना. निराशा म्हणजे इतली निराशा जाली तकली आपटपाची परिस्थिती येयल्या. खंयच आधार ना खंयच पॉझिटिव्हिटी दिसना. मनीस थकला. कोर्टान सुद्दां वचून कोर्टान ऑर्डरी दिवन सुद्दां हे नॉयज पॉल्युशनाचे फर्स्ट टायम न्हू हेच्या पयलीं नॉयज पॉल्युशनाचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर कितले फावटी कोर्टान 2014 भितर अशेंच तुगेली हार्श ऑर्डर. एक्झॅक्टली. सो प्रमोद म्हणजे निराशावाद मनशान आसचो न्हू पूण करतलो कितें. आमकां ही सिस्टम इतली निराश करीत आसा. वस्तुस्थितीक ती आमी मान्य करचीच पडटली आनी तातूंतल्यान जर निराशावाद येता जाल्यार मागीर ताका करप कितें. एक्झॅक्टली. पण हो निराशावाद आसा काय तुका दिसता की कितें तरी जातलें. आतां जावप मुश्कील आहा काय म्हाका दिसना जातलें म्हणून.
हांवें जशें सिंडिकेट म्हटलें ती सिंडिकेट फक्त हाची न्हू जाल्यार पुलीस रेव्हेन्यू ऑफिसर CGDMA हे सगळे लोक थंयच ते एरीन पडलेले आहात म्हणजे ट्रान्सफरी पासून जायनात अशें तेंच्यांनी सगळे थंय आपले तयार केल्ले आसा रॅकेट तयार केल्ले आसा आनी ही रॅकेटच चलता सगळ्या कोस्टल बेल्टान आमच्या सो त्यो म्हणटा हांव पूर्ण एग्री आसा आतां कितें जालें जाल्यार कोर्टानूच कितें केलें जाल्यार ह्या गव्हर्मेंटां कडेन खंयच्या कोर्टान दर म्हयन्याक स्टेटस रिपोर्ट घेवचो पडटलो हय हय आनी ताचेर एक यंत्रणा बसोवची जॉयल म्हणटा की 13 तारखेक 14 तारखेक सुद्दां रिपोर्ट फायल केलो आनी मागीर पीक ट्युरिस्ट सिजना टायमार येरे म्हाज्या मागल्या जर जालें परत सांगचें पडटलें 15 जानेवारीक फायल करात 15 फेब्रुवारीक फायल करात अशी जर जो आनी कोर्ट प्रमोद करना अशा टॉप लेवलार सरकारान सांगलें सुद्दां समजा कोणत्या CMान सांगलें फाल्यां की बाबा अशें अशें करा म्हणून ते सगळे लोक आयकनात त्यांचे सगळे ठरलेले असतात कोणाक सांबाळपाक जाय कोणाक धरपाक जाय सगळे ठरतात ते वयर टॉप लेवलाचे लोक ठरयनात सो तूं म्हणटा अशें कोर्टान हे सगळें मॉनिटर करचें पडटलें हो स्टेटस रिपोर्ट म्हाकाच रावचो पडटलो हय तरच कितें जावं शकता कोड कितलो काम करू शकता फाल्यां म्हणटले I know we are expecting too much, but when that's what I'm saying. When Nexus becomes your system, तू खंय तरी पळोवपाक जाय न्ही म्हाका तुगे निराशावाद पडटा पण मनाक मानवना अजून मेरेन तो निराशावाद ताका लागून हांव वाट सोदतां पण तिसरो विशय जो आसा परत म्हाका दिसता निराशावादाचेर वतले आयची रावंड टेबलाची नांवूच निराशावाद दवरल्यार आसा आमगेलें कळ्ळें तुका तर तो म्हळ्यार ड्रग्साचो आनी काल जी तुगेली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली SP ती की तातूंत ताणें सुरवात केली ते 45 किलोचेर बी येवया आमी बट ताणें एक गजाल जी सांगली की गोंयकार आतां आमकां ड्रग्साच्या धंद्या भितर सांपडपाक लागल्यात आनी आमी आतां ती पाळामुळां खणपाक सुरवात केल्या म्हणून जॉयल फॉर मी दीस इज तुवें जशें म्हळें की आमची अर्थवेवस्था ही आज कितें गॅमलींग लिकर आनी प्रोबेबली ड्रग्स ह्या गजालींचेर चलता काय कितें असो प्रश्न पडपासारकी परिस्थिती आयल्या म्हणून आज अशी लक्षां आयलां की ड्रग्सा सारकी गजाली भितर गोंयकार अरेस्ट जावपाक लागल्यात एक समाज म्हणून सोसायटी म्हणून कितले घातक हें हाव सिरियस इज दिस First of all, Pramod, this 45 kgs per month is an alarming figure. I mean, तेजेर खरेंच हें जावपाक जाय की it's not a small amount. I mean, 45 kgs of drugs per month is been seized. And तितून भितर number second point is आमचे गोंयकार आतां तेजे भितर येवंक लागल्या. If you see, Pramod, the people who have caught, goons who have been arrested or seized with drugs, भुरगे young youth between the age of around 19 to 25 ते भितरले भुरगे सांपडटात एज ग्रुपान ते भितरले and that is very disturbing and this is directly linked to unemployment because they do not have any other option. They think that selling drugs or trading in drugs is going to get them fast money because there is no other just to counter you here, do you really think it is unemployment or are we oversimplifying the things? No. Or is it quick money? Quick or money. Is it greed? See. Or is it just circumstances? Because See, for me circumstances खूप लोकांचेर येतात. See. पण प्रत्येक मनीस तुका ड्रग्स विकपाक भायर सरना न्ही. in a way, you know, there is a connection of all of this. Like for example, I'll tell you, if a person is employed, he करना करपाक आनी तो पावचोच ना. Why he would get into all these things when he is gainfully employed somewhere? His time is consumed there. आता वो बेकार आसता भुरगो. So then he will think of gambling. He will think of all other vices. And here is a platform where he can make fast money, big money, because So the unemployment coupled with quick money. quick money. That is very disturbing. That is very disturbing because more and more goons are now slowly getting into this thing, and not only coastal belt people from the hinterland also Yes. are getting into drugs, and that is disturbing. किशोर तुका हो मुद्दो दिसता अनएम्प्लॉयमेंट प्लस क्विक मनी कारण म्हाका आय एम नॉट सेईंग आय डोंट एग्री विथ जॉयल टू अ लार्ज एक्सटेंट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग बट बेकार खूब जाण असतात न्ही सो वाय सर्टन तुगेले कांय जाणांकच दिसता की आपणे वचून ड्रग्स विकपाक सुरवात करचें सो इज इट तुजेर परिस्थिती आयल्या म्हणून तूं ह्या धंद्या भितर वता काय ती ग्रीड आसता तातूंत भितर मागीर संस्कारांचोय भाग आयलो संगतीचोय भाग आयलो दॅट आय अग्री बट इज इट द ग्रीड दॅट ड्रायव्ह समबडी बिकॉज गोंयकार ज्या गोंयकाराची नांवां येनाशिल्लीं ती फाटल्या 6 म्हयन्या भितर आमी कितलेशेच गोंयकार अरेस्ट जातना पयल्यात ते भुरगे इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 हय कित्या खातीर तुजी असेसमेंट कितें प्रमोद ह्या गजालीचेर
एक पत्रकार म्हणून अभ्यास केल्या उपरांत एक गजाल लक्षात येता की ह्याची सुरवात आहा पळय, सुरवात ड्रग्साच्या वेव्हारान सापडपाची ती अनएम्प्लॉयमेंट आहा. म्हणजे बेकार आसलो, ताका खंय तरी दिसलें की ही पुडी फक्त ताका दिले काय आपल्याक अमकें मेळटा. आतां इट इज एन वेल एस्टाब्लिश्ड मंत्रा टू गेट क्विक मनी. टुडे इट इज एन इंडस्ट्री म्हणून इट इज अ बिग इंडस्ट्री. आणि आज अनएम्प्लॉयमेंट हे गजाल उरली ना. Unemployment पुढे काय ना. सुरवात जाली तेन्ना ती घडये आसत असली. हय. आता ती अनएम्प्लॉयमेंट ना, आता क्विक आता industry. फक्त तुझ्याकडे धाडस जाय, तुझ्याकडे ती एक हें जाय की कितें जर तसो चॅलेंज येयलो जाल्यार तू ते धाडस बिडस म्हणा हे हे पॉझिटिव्ह गजाली क्विक धाडस क्विक आसा बी म्हणून क्विक मनी पळय प्रमोद. गोंयकारांक म्हणटात तो हू इज अ सक्सेसफूल गोंयकार जो कामाक लागता आनी 2 वर्सां भितर गाडी घेता, 3 वर्सां भितर तो बंगलो उबारता, तो यशस्वी गोंयकार. आणि बाकीचे जे आमच्या सारखे आहात पळय मारता झरतात आपले थंय, ते नळो फुटलो गेल्यार सुद्दां घालपाक ना पळय, ते अयशस्वी गोंयकार. आणि हे यशस्वी गोंयकार जावपाचे धंदे खंयचे? ड्रग्साचो धंदो. दुसरो म्हणटात तो प्रॉपर्टी डिलिंग. एक 2 तुजी डिलिंगां जाली काय तूं जालो, घेतली गाडी तो भोंवपाक लागलो. सो हे रॉंग परसेप्शन आयज नव्या पिढी समोर जे येता पळय. म्हाका एक मुद्दम सांगचें दिसता की म्हाका एक राजकारण्यान सांगली ही गजाल, एक 15 दीस सुमार जातली अशी उलयतना. सिनियर राजकारणी ही सेड अ व्हेरी नायस थिंग. तो म्हणपालो अशी उलयतना की तुमगे म्हळ्यार पयलीं इलेक्शन आनी आतांचें इलेक्शन मागीर कितलो फरक आहा. इलेक्शना फरक ना रे म्हणपालो. फरक म्हणपालो आमच्या समाजा भितर आयला. आमी कितें फरक आयला? आमी म्हणपालो जेन्ना राजकारण करताले पयलीं तेन्ना म्हणपालो कसो आशिल्लें की समाजा भितर मान कोणा आशिल्लो? मान त्या मनशा आशिल्लो जो बरो शिकला, जो गांवची तरणाट्याक खंय तरी अशें बरें मार्गा लायता किंवा तांकां 4 गजाली बऱ्यो सांगता. कळ्ळें तुका? अशें म्हणपालो गांवा भितर म्हणपालो थोडे शिकिल्ले विद्वान मनीस आसताले, तांकां म्हणपालो मान आसतालो. आज म्हणपाक लागलो आमचो समाज कोणाक मान दिता? तूं म्हणपाक लागलो फाल्यां कोणाक तरी टोपी घाल. कळ्ळें तुका? तातूंतल्यान म्हणपाक लागलो एक इतले तरी लाखांनी नाल्यार कोट्यांनी रुपया जोड, बरो एक बंगलो घे, बरी एक चकचकीत सारकी तुगेली गाडी घे, सारकी हाय एंड गाडी सारकी, लक्झरी कार सारकी, आनी ती म्हणपाक लागलो तुगेल्या त्या बंगल्याच्या दाराक हाडून उबी कर. तिसरे दिसा सावन म्हणपाक लागलो लोक तुजी दारां येना जाल्यार पळय. हें म्हाका त्या राजकारण्यान सांगलें आनी बरे तरेन सांगलें ताणें. म्हणपाक आमचो समाज जो गांवांतलो विद्वान जाका जाचे कडेन घडये नळो फुटल्यार पयशे, नळो चेंज करपाक पयशे नासताले पूण मान आनी विद्वत्ता आसताली गांवां भितर आनी गांव ताका मानतालो. तोच गांव आज ताजे कडेन ताज्यान कितें जाता, नळ सुद्दां फुटल्यार ताज्यान घालपाक जायना बरें म्हणटा. आनी जाणें कोणाक लुबाडून आनी नाडून तुगेली बंगलो आनी गाडी घेतली पळय ताजे जाग्यार वचून तुगेलें नाक घासता. हें ज्या राजकारण्यान म्हाका बरे भशेन सांगलें की आमगे इलेक्शनां बदलले नात, आमचो समाजूच म्हणपाक बदलला. समाज कोणाक मान दिता ताजें म्हणपाक लागलो आज पयलूच बदलल्यात. हें मान्य करता तूं पांडुरंग त्या राजकारण्याचें असेसमेंट? त्याचे असेसमेंट जे आसा ती आयची सिच्युएशन जशें किशोरान सांगलें तशें. पूण एक आमचें हें आसा न्ही सत्यमेव जयते, आमचें ब्रीद वाक्य. तरी तूं व्हर निराशावादा कडच्यान मातसो व्हर आमकां पयस. जो प्रामाणीक गोंयकार आसा न्ही ताणें चिंता करपाची कांय गरज ना. हे जे सगळे भिवपाची गरज ना म्हणटा. ही जी ग्रीड सगळे जे आसा पयशे कमोवपाचेर न्ही ती काय अल्प काळाची आसता आनी केन्ना ना केन्ना ते भांडे फुट्टाच. अकस्मात सामको ना फिलॉसॉफी कित्याक सांगलें हांवें की तुवें म्हटलें गोंयकार म्हणून. ह्या संडे म्हाजो आर्टिकल आयिल्लो गोंयकार आमच्या कशें सापडटा ड्रग्सा केसीन ते. तर फाटल्या 6-7 म्हयन्यान एक 150 गोंयकारांक म्हणजे ड्रग्स पेडलरांक अरेस्ट केला. भितरले जवळ जवळ 35% 40% सुमार गोंयकार आसा. आनी तुवें म्हटलें अशें भुरगे सोड बायलां आसात. एक आनी भाव भयणूच अरेस्ट जाल्या पयरचे केसीन. सो हांव म्हणटा की किशोर सांगता सारकें म्हणजे एका टायपार आशिल्लो की ड्रग्स हो पयशे कमोवपाचो हे, पूण आतां ते ग्रीड जाल्या. लोकांक एक म्हणजे हेजेर सटक लागल्या लोक. सो कसलो बारीकसो धंदो घालतात आनी तूं मातसो आमकां आशावादा कडेन व्हरता. ते ड्रग्स विकतात. ही एक बरी हेच सामको म्हणजे तसो निराशाचोच तो गजाल ती. तर ते कशा जाग्यार घालतलो हो एक मोठो प्रश्न आसा. तुमी जशें म्हणटात की ते पयशे जोडटात आनी तांकां रिस्पेक्ट बी मेळटा पळय, हे सगळे अल्प काळाच्यो गोश्टी. आनी सत्याच्या मार्गान वचपी जो गोंयकार आसा पळय तोच गोंयकार टिकतलो हांगा. हे हितून हे जे ड्रग्स आसा प्रॉस्टिट्युशन, ड्रग्स, कोण मसाज पार्लर आनी कितें कितें सगळी सिंडिकेट रॅकेट जे चलयतात न्ही तांचे आनी हेचे कांय संबंध ना असो म्हाजो स्पश्ट मत आसा. म्हणून गोंयकार सगळ्यांनी पयशे मेळटा म्हणून हेच्या कडेन वचपाक जायना. किशोरान अशें सांगलें न्ही. हांव ह्या मुद्द्याचेरच न्ही फायनल रावंड घेता आनी क्विकली जॉयल ताणें एक डेरिंग स्टेटमेंट केला की जो गोंयकार सत्याच्या मार्गान वता
तोच तुगेलो फायनली इन द लॉंग रन टिकतलो म्हणून. आतां हें अख्खें रावंड टेबल आयचें हें निराशावादूच जाला सगळो. एक्स्ट्रीम पेसिमिजम म्हणटा पळय तें कितें तें आमी आज म्हाका दिसता आमच्याच डिस्कशना भितर आमी एक्सपिरियन्स करतात. तुका दिसता दॅट टुडे वी आर इन अ सिच्युएशन, कारण तुवें म्हळें की हायकोर्टान इंटरव्हीन जावन सुद्दां कित्याक व्हडलें जाय तशें आपल्याक दिसना म्हण. पांडुरंग म्हणटा की अल्टिमेटली जो गोंयकार आपले मॉरल्स धरून रावता म्हणजे रॅक्ट रावता. आतां व्हडली मॉरल्स फिलॉसॉफी म्हणना, आमचे एक बरो शब्द आहा रॅक्ट म्हणून. जो रॅक्ट रावता तोच गोंयकार लॉंग टर्मा भितर समाधानी आसतलो. Yes, I agree with Pandurang's thought. When you go to morality and ethics, yes, तो आपण हॅपी आसतलो की आपण कितें केलां तें आपणाक पुरो समाधान आसतलो, हॅपी आसतलो, कंटेंट आसतलो. पूण हेजे भितर मागीर एक दुसरो गजाल येता की एज यू सेड लोक कसो पळयता आमकां, समाज कसो पळयता, दॅट बिकम्स अनदर डायमेन्शन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट. आनी तितून भितर मागीर एक कोणाक जर दिसता की समाजान आपल्याक बरें तुगेली किंमत दिवची म्हणून फक्त स्वताचें समाधानाचेर रावपाचें तशेंच जावपाचें. या किशोर पांडुरंगान एक आमी निराशवादेच्या वाटेन वयताना एक आधार मातसो दिलो तेणी आमकां पॉझिटिव्ह. हय, पूण लॉंग टर्माक म्हणशीत न्हू, आयज गोंयकार इतको थकला की लॉंग टर्म तेच्या आयुश्यान उरोंकूच ना, तो थकूनच काबार जायत आसा. आनी एक कोंकणीन म्हण आसा ती हांव हांगा उच्चारूं शकना. हय, सो ती म्हणना त्या खातीर चडशा गोंयकाराक कळ्ळी. हांव इतल्याचेर थांबता की जनरली आमी तुगेले ह्या मुद्द्याचेर किशोरान सोंपयलें म्हणटालो, जो आज मुद्दो आमकां बीप बीप घालचें पडटलें त्या मुद्द्याचेर आमी हांगा थांबतात. निराशावाद म्हाका दिसता डेफिनेटली आसा, पण जर परिस्थिती बदलपाक जाय जाल्यार खंय ती पयलीं मान्य करची पडटा. आनी खूब फावटी आमचें अशें जालां की आमी परिस्थिती मान्यच करनाशिल्ले, परिस्थिती कडेन आडनदर करताले. ड्रग्साचो विशय येता तेन्ना ते फॉरेनर इनवॉल्व आसात, ते ट्युरिस्ट इनवॉल्व आसात, ते ट्युरिस्टूच गोंयांत येवन तुगे ड्रग्स घेतात, अशी एका भ्रमा भितर आमी रावताले. आज फाटले 6 म्हयन्याचे स्टॅटिस्टिक्स आमकां सांगता की 35 ते 40% 150तले 35 ते 40% म्हळ्यार 50 ल्हान न्ही नंबर गोंयकार आसात म्हणून. सो निराशा नक्कीच आसा, पण परिस्थिती जर बदलपाक जाय जाल्यार ती पयली मान्य करची पडटा. आयच्या ह्या रावंड टेबला कडेन हांव त्या दृश्टींतल्यान पळयतां की परिस्थिती मान्य करपाची प्रक्रिया गोंयकार म्हूण आमी सुरू करपा जाय, जाल्यारच आमी परिस्थिती बदलपाच्या मार्गार वचपाक शकतले. किशोर, जॉयल, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.